शेतकी मळा खातीर खूप उदकाची गरज आशिल्ल्यान धारबांदोडे तालुक्यात 2 धरणां बांदतले अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगले। सद्याक माती परीक्षणाचें काम चालू आसा। तिळारी कनालाचे बेगीनूच दुरुस्ती जातली आनी तांकूय वाडयतले। वांयगणी शेतांचो विचार करून 15 नोव्हेंबरा मेरेन सगळ्या कनालांत उदक सोडटले अशें तांचें म्हणणें। जो तिळारीचो कॅनल येता त्या कॅनलाची दुरुस्ती जावपाची शक्यता आसा अशें महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान किंवा तेंचे जे WR डिपार्टमेंट आसा ताणें आमकां कळयल्लें आसा आनी तें जालें जाल्यार ताचेर आमी उपाय करपा खातीर पयर एक मिटींग घेतिल्ली WRD ऑफिसर्स आनी PWD चीफ इंजिनियर। तर दोगांच्या समन्वयान उदकाचे प्रॉब्लेम जावचे न्ही। उदाहरणार्थ ज्या हिली थोडी एरिया आसा पर्वरी सारके कलंगूट सारके वगैरे आसा ज्या भागांतल्यान उदकाचे प्रॉब्लेम जावचे न्ही अशा प्रकारची काळजी घेतली वतली। उदकाची अजून गरज आसा आनी त्या अनुसार WRD डिपार्टमेंटान एक नवीन स्कीम तिळारीचेर घेवपाक केल्ली आसा। म्हणजे थंय बंधारो म्हणजे ल्हान बंधार न्ही, बॅरेज बांदून उदक जें आसा पळय न्ही अजून सादारणशें 4 ते 5 लाख उदक सांठवण करपाची अशे प्रकारची येवजण आसा। ती येवजण मुखावेले 2-4 म्हयन्या भितर चालीक लागतली आनी म्हजो हें आसतलें उमेद आसतली अशी की 1.5 वर्सां भितर तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय। मॅक्सिमम 2 वर्सां भितर तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय, जेणे करून नॉर्थाची उदकाची अडचण जेन्ना केन्नाय दुर्दैवान एखादी कॅनलाची ब्रीज जाली जर जायत, कॅनल एखादी तुटलो जायत जाल्यार थंय त्या वेळार आमकां प्रॉब्लेम जावपाक जायना आनी म्हणून ही स्कीम आमी राबोवपाक केल्ली आसा। एकंदरीत गोंय गोंयांत जवळ जवळ 200 इंच पावस पडटा किंवा 120 इंचेस पावस पडटा। त्या गोंयांत उदकाचे प्रॉब्लेम आसूंक जायना आनी म्हणून त्या नजरेन WRD डिपार्टमेंट नवीन डॅम सुद्दां घेवपाची पळयता। उदाहरणार्थ आमचे धारबांदोडा तालुका आसा, त्या धारबांदोडा तालुक्यात आमी 2 सायट्स पळयल्ले आसात। एक आसा कातोली आनी दुसरे आसा ते काजुमा म्हणटा। ते दोनूय सायट्स हांव स्वता वचून पळोवन आयिल्लो आसा। ताजेर आमचे इंजिनियर्स जे कितें टेस्टिंग करपाक जाय, सॉयल टेस्टिंग वगैरे करपाक जाय ते करतात आनीक ते दोनूय डॅमाचें काम जें आसा पळय न्ही तें मुखावेलें 1 वर्स भितर चालू जावंक जाय अशे प्रकारची अपेक्षा आसा।